नमस्कार. गोवा टुडे साहिल नारुलकराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोलकाता बलात्कारावेल्यान दोतोरांचो दुसरो दीस रस्त्यार. जीएमसीचे दोतोरांचे पणजी रॅली. खर कायदो दोतोरांचे सेफ्टीक. आयएमएचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. जिल्लो हॉस्पिटलांनी निषेध. डम मिनाचे पावणेक सुप्रीम कोर्टाच्या बावट्या उपरांत हालचाली. मुख्यमंत्र्याचे अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. लँड रेव्हेन्यू कायद्या सकल दावो नाशिल्ले मेन पावणेक. लाऊड म्युझिक आड कारवाई जावंक जायना म्हूण सेटिंगा करपाच्या आरोपावेल्यान हणजूण पुलिसेचो ड्युटी मास्टर सस्पेंड. निष्क्रिय पुलिसांक खंय त्या वाठारात घालतालो ड्युटेक. अहमदाबाद बनारस वतल्या साबरमती एक्सप्रेस रेल्वेचे 22 डबे कानपूर रुळावेल्यान घसरले. रुळाचेर मोठे फातर आदळिल्ल्यान डबे रुळा भायर. गाडयो डायवर्ट. महाराष्ट्राच्या हद्दीत दिवाळी कालव्याक खावटे सारको करून गोंय सरकाराक 250 कोटीचे वडप. दोडामार्ग साटेली भेडशे कालवो फुटलो. कालवो 30 वर्सां पोन्नो. कला आणि संस्कृती खात्यान 300 पोस्टांच्यो 120 सुवात्यो रित्यो. अंदू 6 संगीत शिक्षक निवृत्त 31 शिक्षक जाय. खाते म्हणटा भरती जातली. प्रमोशनां जायना. खात्यांत घुसमट. आणि गोंयचे शिमेर कर्नाटकाचे भीमगड अभयारण्यातल्या लोकांचे स्थलांतरण. पुनर्वसणुकीची प्रक्रिया सुरू. 5 गावांची तयारी. बरी पॅकेज. एकूच सुवातेचेर पुनर्वसणुकीची मागणी. कोलकाता दोतोर चलयेचेर बलात्कार खुनावेल्यान अख्खो देश राजकीय विरोधक दोतोर रस्त्यार देवले आसतना गोंयांतूय आंदोलनाचो दुसरो दीस. जीएमसीचे दोतोर विद्यार्थ्यांनी पणजेर रॅली काडली. दोतोरांचे सुरक्षेक खर कायदो जाय म्हूण आयएमएचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. उत्तर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांतूय ओपीडी चालू दवरून दोतोरांचे आंदोलन. It is our duty to protest and to show our voice as a resident doctor. Okay. It is good that IMA is organizing, but this is a separate thing. So it will be a silent protest? It will be a silent protest. In a way, we will not be harming the general public. We will walk along the way as guided by our police, and we'll coordinate with them during the march. ह्या इन्सिडेंटा खातीर जितके सरकारान त्यांच्या सरकारान जो हँडल करपा जाय आसलो बरे भशेन तितलो आमकां दिसना केलो असो. सो त्या खातीर आज देशभर हो काडला. बेसिकली कितें तर खंयचेय मेडिकल फॅटर्निटीचेर असो इन्सिडंट जालो जाल्यार सरकारान इमिजिएटली एफआयआर करचो. वी आर थँकफूल टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट वर्सा विथीन 6 आवर्स एफआयआर करता. ही एक बरी गोष्ट आसा. इमिजिएटली एफआयआर जाता विथीन 6 आवर्स. वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्नमेंट परव्यू. स्टेट गव्हर्नमेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय आसलो. तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचे सगळे जाले ताच्या खातीर ते स्टेट गव्हर्नमेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपण आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. पेशंटाकूच बेनिफीट जातलो. सपोज दोतोर बरे आहा, तांकां खावंक बरें मेळटा, तांकां जेवपाक बरें मेळटा, तांकां रावपाक सारकी बरी हें आसा, तांकां भंय दिसना आपल्या सेक्युरिटी बद्दल, तर दे कॅन गिव बेस्ट टू द पेशंट. आनी म्हाका दिसता दिस इज द वे इट हॅज हॅपन इन वेस्ट बेंगाल. आय स्ट्रॉंगली कंडेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल. म्हापशाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंयसरल्या डॉक्टरांनी ओपीडी बीन सगळें चालू आसा. कित्याक रुग्णांचे हाल जावचे न्हू हे हेतून तेंच्यांनी काम चालू दवरलां. म्हणजे पेशंटाक तपासप बीन सगळें ते डॉक्टरांनी चालू दवरलां. पूण we are bound by our conduct rules and we cannot strike, okay, as gazetted officers. So we have to express our solidarity, and this is one way of doing it by, gathering together, observing a minute silence, and then we go ahead and conduct our regular OPD. डम करूंक दवरिल्ले मीन पावणे काडूंक सुप्रीम कोर्टाच्या बावट्याक उपरांत गोंय सरकाराच्यो हालचाली.
मुख्यमंत्र्यान मीन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची उचेली बसका घेतली. लँड रेव्हेन्यू कायद्या सकल दावो करूंक नाशिल्ले मिनाचे डंप आदी ऑक्शनाक काडटले म्हूण सुत्रां सांगता. ऑक्शन केल्ल्या ब्लॉकांचे पर्यावरण दाखल्याचोय विशय बसकेंत आयलो. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान एक रिव्ह्यू मिटींग घेतली मायन्स डिपार्टमेंटाची आणि ह्या मिटिंगेत तांच्यांनी डम्प्स पॉलिसीचे डिस्कशन केले आणि कितले डम्प्स आसा गोंया भितर ताचे डिस्कशन केले आणि ज्या डम्प कोणी क्लेम करूंक ना ते डम्पांचो तेंच्यांनी डेटा घेवपाचो थारायलो आणि गव्हर्नमेंट असो प्लॅन करता की आता फुडल्या फावटी डम्प ऑक्शन करपाक सोदता. सेकंड थिंग तांच्यांनी आनी जे ऑक्शन जाले ब्लॉक्स त्यांचे इसीचे आणि त्यांची परमिशन्स ताच्या विशीं तांच्यांनी डिस्कशन केले. मागीर फुडें जर ऑक्शन करपाक जाय जाल्यार मागीर कॅपिंग कॅपॅसिटी कितली आसतली आणि कॅपिंग कॅपॅसिटीच्या भायर जर ऑक्शन बीन जायत म्हणून हाचे विशीं तांच्यांनी एक डिस्कशन केल्लेलें आसा. त्या भायर तेंचे आतां सँड एक्सट्रॅक्शन आहा ताचे विशीं तांच्यांनी डिस्कशन केलें. स्टुडंट खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश कळे. हणजूण लावड म्युझिकाचेर कारवाई जायना म्हूण पुलीस स्टेशनाचो ड्युटी मास्टर सस्पेंड जाला. उत्तर गोंयचो SP सांगता. कितल्याशाच पब रेस्टॉरंटांनी रातचे उसरा मेरेन लावड म्युझिक चलता. पुलीस कानामनार घेना म्हूण कागाळ येताल्यो. आमदार डिलायलान इशू केल्लो. हो ड्युटी मास्टर खंय निष्क्रिय पुलिसांक त्या वाठारांनी ड्युटेक घालतालो. By an order dated 16th August, SP North Goa Akshat Kausal has suspended duty master of Anjuna Police Station. There were several rumors regarding the reason behind the suspension. Now, Akshat Kausal has clarified to Prudent, saying that duty master of Anjuna Police Station has been suspended following complaints against him alleging the misuse of his official position for personal gain. The SP has further clarified that complaints related to a pattern of misconduct, including but not limited to colluding with the pubs and restaurants to allow loud music beyond the permissible time limit. The duty master, misusing his official position, deployed such police officers who ignored the noise pollution and allowed the pub and restaurants to play the music beyond permissible time limit of 10 p.m. in loud manner. A disciplinary inquiry has also been initiated against him. Mukesh Kumar for Prudent. तिळारीच्या कालव्याक महाराष्ट्राचे वटेन खावटें. महाराष्ट्राचे वटेन आशिल्लो कालवो सारको करूंक गोंय सरकाराक 250 ते 300 कोटी मोडपाचे पडटले म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. दोडामार्ग भेडशे साटले कालवो फुटलो. तो कालवो खंय 30 वर्सां पोन्नो. गोंयचे उदका पुरवणीचेर परिणाम जावचो ना म्हूण मंत्री उलयलो. दोडामार्गच्या साठेले भेडशे कॅनल फुटला. भेडशे वाठारांतले रस्ते उदकापोना गेल्या. कॅनल फुटलो. मजगती हे दर वर्साचे जालां. कॅनल केन्ना तो समजून घेवंक आमी शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकाराक कटलो. आता हे दोन कॅनल जे आसात ते सगळे जुने जाल्ले आसात. 30 वर्सां जावं मायज जाल्ले आसात. सो सुरवातीक आमी ते सगळे 75% म्हणजे 85% खर्च धरण बांदपाक कॅनल बांदपाक आमी दिल्ले. केन्ना हे जवळ 30 वर्सां पयलीं. मध्यंतरी थोडे थोडे दिले. थोडे थोडे म्हणजे उरिल्लो भाग जो आसा तो दिल्लो. आता कॅनल जे आसा पळय न्ही ते 30 वर्सां जुने जाल्ले कारणान ताजी परत दुरुस्ती करपाक जाय. ती दुरुस्ती करपा संबंदी तांणी DPR केल्लो आसा. ओके. ते जवळ जवळ 250 कोटी सुमार DPR 250 ते 300 कोटी सुमार जातले. ओके. ते जेन्ना टेंडर जातले अजून टेंडर काडूना तेणी. ओके. हे सगळे कॅनल दुरुस्त करपाक. ते चड करून मुखाल्ले 6 म्हयन्याक किंवा 8 म्हयन्याक ते येतले टेंडर. ओके. कळ्ळें की ना. ओके. त्या वेळार मागीर ते कॅनल दुरुस्ती करपाक आमी तांकां पयशे दिवचे पडटले. ओके. आमी नजर दवरची पडटली कॅनलाचें काम बरोबर करता की ना. चड करून मुखाल्ल्या 8 म्हयन्याक थोडे तरी काम सुरू जातले. ओके. ओके. कॅनल जो तुटला तो आमच्या गोंयांत न्ही गोंयच्या भायर बेडशी. करेक्ट. हय म्हणजे आमकां हांगसर उदकाक प्रॉब्लेम जावचे ना चड करून. ओके. ओके. कारण तो बेडशे म्हणटा पळय न्ही तो एखादी ब्रँच कॅनल आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे शिमेवयले कर्नाटकाचे भीमगढ अभयारण्यातल्या लोकांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन करपाची प्रक्रिया सुरू. 9 गावाच्या लोकांक घेऊन आमदार विठ्ठल हलगेकरान सर्वपक्षीय बसका घेतली. 5 गांव दुसरे कडेन स्थलांतरणाक तयार. मात बरी पॅकेज आणि एकाच जाग्यार स्थलांतर करपाची मागणी. बसकेत घेतिल्लो थाराव खंय राज्य सरकाराक धाडटले. जे जे घडतं ते जर सांगितलं तर ते फार सोयीस्कर होईल आणि त्यानंतरची वाटचाल पण सोपी होईल. जो काही निर्णय घेता येईल तोही सोपा होईल.
याच्यावरती निर्णय ठोस असा निर्णय आणि तो न्याय्य असा असला पाहिजे ह्या सगळ्या गावच्या लोकांच्यासाठी एवढीच माझी एक विनंती मी व्यक्त करतो आणि थांबतो. खानापूर तालुक्यातल्या भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात येवपी 9 गावांचे स्थलांतर करपा खातीर आणि त्याच संदर्भात चर्चा करपा खातीर आयज खानापूरचे आमदार विठ्ठल हालगेकर यांच्या अध्यक्षे सकल खानापूर हांगासर खानापूर तालुक्यातल्या सर्वपक्षीय सदस्य आणि ह्या 9 गावांच्या ग्रामस्थांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत अनेक विषय चर्चेत येलेत. मात्र योग्य पॅकेज आणि एकाच ठिकाणात आमचे स्थलांतर जर गव्हर्नमेंट सरकार करतात तर आम्ही स्थलांतर जावपाक रेडी आसात असे 5 गावांनी मांडिल्ले आसात आणि ते रेडी झाले आसात. त्याच्या मधले त्या संदर्भात ठराव घेऊन हो ठराव राज्य सरकाराक आम्ही धाडून दिता असे या वेळाचेर खानापूरचे आमदार विठ्ठल हालगेकर यांनी तांकां हे ग्रामस्थांका उत्तर देताना सांगिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कला संस्कृती खात्यात सुमार 120 सुवातो भरपाच्यो आसात. संगीत शिक्षकाच्यो 25 सुवात्यो रित्यो. संगीत शिक्षक अंदूं रिटायर जावपाचे. लायब्ररियनाच्यो 10 पोस्ट खंय भरपाचे आसात. नोकर भरती प्रक्रिया चल्ला म्हूण खातें सांगता. दुसरे वटेन वेल्या पोस्टांक थेट भरती केल्ल्यान प्रमोशनां ना. खात्याच्या स्टाफा मदीं घुसमट. गोंयांत आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की जी अनएम्प्लॉयमेंट जी रेट आसा ती गोंयांत वाडत आसा आनी तशें पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसांनी सुद्दां कितलेशे वेकंट पोस्ट आसात. आतां जे गेली विधानसभेत जे आन्सर दिला जे मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर गोविंद खंड आन्सर दिला ते म्हटल्यार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटात 120 पोस्ट हे वेकंट आसा अजून. सो पयलीं पळोवपाक गेल्यार सावंड रिकॉर्डिस्ट म्हणटा ते 1 आसा, एसिस्टंट रिकॉर्डिस्ट 1 आसा, ज्युनियर कल्चर एसिस्टंट म्हणटा ते 6 पोस्ट आसा, अकाउंटंट 6 पोस्ट आसा, थिएटर आर्ट टीचर 2 पोस्ट आसा, सिस्टम एनालिस्टीस 1 आसा, लायब्ररीयन ग्रेड 1. आमी लायब्ररीयन पळयता कितलेशे भुरगे लायब्ररी कोर्स करता बट हांगा पळोवपाक दिसता की लायब्ररीयन ग्रेड 1 10 पोस्ट वेकंट आहा, लायब्ररीयन ग्रेड 2 5 पोस्ट वेकंट आहा, मागीर लायट ऑपरेटर 3 वेकंट आसा, जनरेटर ऑपरेटर 1 आहा वेकंट, एसिस्टंट सावंड ऑपरेटर 3 आसा, एसिस्टंट एसी ऑपरेटर 1 आसा, एसिस्टंट लायट ऑपरेटर 2 आसा, एसिस्टंट जनरेटर ऑपरेटर परत 1 आसा, मागीर RBS, RBC एंड IMB हे 4 पोस्ट आसा, प्रोजेक्ट इंजिनियर म्हणटा तो 1 आसा, मागीर एसिस्टंट प्रोजेक्ट इंजिनियर 2 आसा, म्युझिक टीचर. आतां म्युझिक टिचरान पळयता कितलेशे भुरगे म्युझिक कॉलेज वचून कोर्स करता बट ते पोस्ट म्हणजे जाल्यार 25 पोस्ट वेकंट आसा. एकंपनिस्ट 7 पोस्ट आहा, तबला एकंपनिस्ट 4 पोस्ट आहा, हार्मोनियम एकंपनिस्ट 4 आसा, ज्युनियर इंजिनियर सिव्हिल 1 आसा वेकंट पोस्ट, ज्युनियर स्टेनोग्राफर 2 आसा, मागीर लोवर डिविजन क्लार्क LDC म्हणटा ते 8 पोस्ट वेकंट आसा, मागीर ड्रायव्हर 2 आसा, MTS किंवा पिऊन हे 7 पोस्ट आसा, लायब्ररीयन एसिस्टंट परत 8 आसा आणि बुक बायंडर म्हणटा तो 1 आसा. अशा तरेन सगळे 120 पोस्ट हे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटात सद्या वेकंट आसा. आमी पळयता की भुरगे कितलेशे वाट पळयता तांकां जॉब मेळना. तशेंच आनी एक म्हणल्यार म्युझिक ट्रेनर जे आसा 25 आसा वेकंट पोस्ट, तातूंतले आतां 6 जाण आनी रिटायर जावपाचे अशी म्हायती मेळटा. म्हणल्यार 31 तेच पोस्ट जातले आणि एकत्र आमी पळयता की जे हाय ग्रेड पोस्ट आसता ते डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जाल्ल्या कारणान जे थंयसर पयलींचे स्टाफ आसा तांचे प्रमोशन जावपाची शक्यता आसा तांकां प्रमोशनूय मेळना ही आमकां सुद्दां म्हायती मेळटा. सो स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. साबरमती एक्सप्रेस रेल्वेचे 22 डबे कानपूर रुळावेल्यान घसरले. रुळाचेर मोठो फातर आदळिल्ल्यान खंय डबे रुळा भायर गेले. कोणाक जखम जाल्ल्याची खबर ना. रेल्वे खंय बनारस सावन अहमदाबाद वताली. रुळार अपघात जाल्ल्या त्या रुळावेले वचपी कांय गाडयो दुसऱ्या मार्गावेल्यान सोडल्यात. 61 दिसाची नुस्तेमारी बंदी सोंपून 1 ऑगस्टा सावन दर्या ट्रॉलरांची नुस्तेमारी सुरू जावपाची. तेवटेन दाट पावसाक लागून रापणेक कळाव. फाटले 2-3 दीस पावसान विसव घेतिल्ल्यान आज पयली रापण. करंजाच्या लापणकारांची घे गर्दी. नुस्तें घे पडला. सुंगटां, मुड्डुश्यो, बांगड्यो, शेतकां, वाग्यो, खापी, करकट धरून सगळें. कडकडीत श्रावण पाळटल्यांचे खातीर हो खासा रिपोर्ट. आमकां देवान आमच्या ह्या रांपणकारांक जायतें नुस्तें दिलां, वेरायटीज ऑफ नुस्तें. हिंगा कितें नुस्तें ना म्हणून ना.
बंपर नुस्तें आमकां पळय कंट्रोल करूंक जायना आतां सद्याक. कितले जाणांची रांपोण आसता ही पयली तुमची? पयली आमची सगळी टोटल जॉयंट करता आमी. ओके. टोटल जॉयंट करून ही रांपोण करता एवरी इयर. कितले मेंबर्स? आमी टोटल 19 मेंबर्स आहा. व्हडले चड नुस्तें पडला ते कितें पडला? चड नुस्तें म्हणल्यार सगळें मिक्स नुस्तें पडला. थोडे वेरायटी नुस्तें आहा. व्हायट पॉम्फ्रेट, ब्लॅक आहा, मागीर टायगर आहा, व्हायट आहा, सोलार आहा, मिडियम आहा, सगळे तरेतरेचे नुस्तें पडले. गार्बेजो इश्यू आसा, गार्बेजी काम कितें त्रास? गार्बेज प्रॉब्लम कितें आहा, एक्चुअली सिजन आमी बेगीन कमेस करताले, पूण गार्बेजीक लागून आमकां लेट करचें पडलें. तरी आसतना पळय आमी स्ट्रगल करता गार्बेजीक लागून. आमी रिस्क घेवन आयज आमी पयले दिसा इनॉग्रेशन केलां, आमी रिस्क घेयल्या. तरी आसतना आमकां खूब कास्तीक जालें पळय. आतां हें टोटल नुस्तें भरता म्हणल्यार आमकां आतां 6-7 वरां फुडें लागतलीं. आयज आमी 10 जाणांनी एकठांय जावन आमची दवरलें रांपोण आनी आमकां देवान भरपूर दिलें आनी हे मुखार आमकां भरपूर दिवचें आनी आमी जायत्या लॉसान आसले. आमी इतल्या दिसान भरपूर जोटले आसले पूण आमकां आमचे बाय चान्स आमकां मेळोना आसलें. पूण देवान आमची काकूट केली आनी ह्या फुडें आमकां सगल्यांक हेज्या परस डबल दिवचें आनी आमकां सगल्यांक धादोशी करचें आनी कोणाकूय हिंगा नुस्तें घेवपाक जाल्यार कोणें येवचें. आयच्यान आमचे आयजी 10 जाणांची रांपोण आमी उरल्या आनी फाल्यांच्यान आमचे रावंड कॉमेस 1 by 1. कसो टायम आसतलो फाल्यांचो टायम कसो? फाल्यांचो टायम एका वरा फाटीं. फाल्यां सोंग गेले आयज आमी 7 गेलेले आनी फाल्यां आमी 8 म्हणजे जोड 12 पोसयतली वयर. हय आतां पणजेकारांक कोणाक जाय ताका फ्रेश हिंगा रिजनेबल रेटीन आमी नुस्तें हिंगतले आनी आमकां हांव देवा कडेन मागता सगल्यांक हें आमकां आयज दिलां तें 10 जाणांक सगल्यांक मेळचें. गोंय सरकाराच्या 12 स्वायत्त संस्थांचे फायनान्शियल ऑडिट रिपोर्ट हुमकळ्ळा. 32 रिपोर्ट पेंडींग म्हूण महालेखापालाचो रिपोर्ट सांगता. उत्तर गोंय झेडपीचे 14 ऑडिट रिपोर्ट, दक्षिण झेडपीचे 5 रिपोर्ट दिल्ले ना. तिळाळी शिपणावळ गोंय विद्यापीठ हावसिंग बोर्ड ऑडिट रिपोर्ट टायमार ना. सरकारी संस्थांची आर्थिक शिस्त अकाउंटेबिलिटीचेर प्रश्नचिन्ह. गोंय सरकाराच्या 12 स्वायत्त संस्थांनी लागीं 34 ऑडिट रिपोर्ट जे आसात ते दर वर्साचे दिल्ले ना. आता हे कॅग रिपोर्टान स्पष्ट जाला आणि कॅग रिपोर्टान ताचेर ताशेरे मारल्यात की कॅग रिपोर्टान स्पष्टपणान सांगला की खंयच्या संस्थांनी कितल्या वर्साचे आणि कितले रिपोर्ट पेंडींग आसात जे ऑडिट रिपोर्ट अजून तांच्यांनी सरकाराक सबमिट करपाक जाय आशिल्ले ते सबमिट करूंक ना. आता पळोवया खंयच्या संस्थेन कितल्या वर्साचे आणि कितले ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग दवरल्यात ते. गोवा युनिव्हर्सिटीचो वर्स 2022-23 एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. गोवा हावसिंग बोर्डाचो वर्स 2022-23 एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग. गोवा तिलारी इरिगेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो वर्स 2012-13 सावन 3 रिपोर्ट पेंडींग आसात. खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्डाचे वर्स 2022-23 सावन एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीसाचो वर्स 2022-23 एक रिपोर्ट पेंडींग आसा. साउथ गोवा जिल्हा पंचायतीचो 2018-19 सावन 5 ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसात. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे वर्स 2009-10 सावन 14 ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसात सगळ्यांत चड. गोवा शिपयार्ड अँड हायर सेकंडरी एड्युकेशन बोर्डाचे वर्स 2022-23 एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी नॉर्थ गोवाचे वर्स 2021-22 सावन 2 ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसात. गोवा स्टेट कॉम्पेन्सेटरी एफोर्डेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचे वर्स 2016-17 सावन एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. गोवा समग्र शिक्षा अभियान सोसायटीचो वर्स 2019-20 सावन एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. गोवा रियल स्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो वर्स 2022-23 सावन एक ऑडिट रिपोर्ट पेंडींग आसा. कांय स्वायत्त संस्थांचे 5 वर्सां वयर ऑडिट रिपोर्ट दिवपाचे पेंडींग आसात. प्रोडक्टा खातीर ज्ञानेश्वर वरप. गोंयचो सुडके झुजारी पत्रकार लक्ष्मीदास बोरकराच्या जन्मशती सोहळ्या निमतान पणजे कला संस्कृती भवनात जीवन दर्शन कार्यावळीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो. सांजे मडगांव रवींद्र भवनात राज्यपालाचे हजेरेत कार्यावळ जाली. स्वातंत्र्य सैनीक म्हणलो की एक पयलींच्यान एक नातेंशें आसा आनी तातूंतल्यान भुरगेपणांतल्यान जेन्ना काणयो आयकून येता की आमकां त्यो काणयो जाता कित्याक आमी फक्त आयकून गेले कितें जाल्लें तें.
म्हजे बाबा सांगताले की तांचो रोल आशिल्लो गन बेळगांवच्या बॉर्डरींतल्यान हांगा हाडून दिवपाचें तांचें काम म्हूण. ते स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून केन्ना क्लेम केलें ना, पूण तांचें काम. जाल्यार गोंय ही आमची मातृभूमी आनी ताजो मोग आमकां आसा काय ना, आनी ती फुडें व्हरता आसतना चॅलेंजीस भरपूर आसतले. एज अ इंडिविज्युअल, एज अ थॉट, एज कलिग्स, एज अ थॉट, एज अ पार्टी, एज अ थॉट. आनी ताच्या खातीर लर्निंग्स घेवन समज आमी सुदारणा करूंक शकता जाल्यार करेक्ट आसा. आनी 3-4 म्हयन्यांनी मागीर आयरेन अध्यक्ष जाली. तेन्ना मागीर सरान म्हाका सांगलें की आमची मिस्टेक जाल्ली आनी आमच्या नागेश्वर देकाक सांगलें आनी म्हाका 50 रुपयाचें इनाम स्पेशल दिलें, 50 रुपीज प्रायज. तशें आमचे बोरकार सर आशिल्ले आनी तेंची जेजेक हजर करपा खातीर म्हजे अध्यक्ष कमी जावप हें हांव म्हजें भाग्य समजता. मजगती मडगांवाय कार्यावळ जाली. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय थंय हाजीर आशिल्लो. The birth-century year of freedom fighter, number 1, writer, number 2, eminent journalist Lakshmidas Borkar. Then I thought a person who was a star at that time dedicated himself for the cause wherever he was working. Freedom struggle is concerned. Now I had occasion to see more and more about this great personality, and writer also is through his books and other details are there. Today also I had occasion to release those books, and journalist, the details of the journalist also I had occasion to go through it, not study it, go through it. I found that a multi-faced personality, and above all, dedication. I mean, he was prepared to dedicate himself to the cause of the public or the cause of the state. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.